आतां आमी पयलीं आदल्या तेंपाचें जेवण आमटालें एका फेस्ता जावं कसली परबेक तें कोत्तालें तें आमी तुमकां दाखोवपा हिंगा तयार केलां. पयलीं रानांतलीं फळां गांवां जें कितें हें जातालीं फळां तीं सगलीं तीं दवरल्या भाजी पालो जे मातयेचें आयदन पयलीं वापरताले आदल्या तेंपार लोक आनी सगले भाशेचीं जेवणां तोंडान बांगडे भाजतालीं मेथयांची पेज कोत्तालीं. आयज आमगेर सदां एश कोन्न एक गोंय सायबाचें फेस्ता परबे बीन एश कोन्न पयलीं लादीन बीन कोत्तालीं तेश कोन्न आमी एक लादीन कोन्न हें सगलें आमगेलें परंपरा पयलींची आमी दाखोवपा सोदताय. दाटी केळीं सालदाटी गांवठी कोंब्या तांतयां ताची भिकणां ही बेल केळीं हे बेरील पोपाय तोरांचे शिरो तेपणां तोर गायलोलीं ती आमी मसालो भरोन एकलें ही भिंडाची भिंडां सुरोय बी फोडल्याय मानकुराद चिपटां तारां ही जांबळां ते आवाळे बरकोय गोरे बिब्याची सोलां चुन्नां पळोलीं तोरां दिवे निरो बिरो भोवन दवरतालीं.